Question number 9. A can do a piece of work in 24 days. If B is 60% more efficient than A, then the number of days required by B to do twice as large as earlier work. सो आता जर प्रॉब्लेम रीड केला आहे तुमका टायम अँड वर्क रिलेटेड आहे प्रॉब्लेम असा. जर कोणी व्हिडिओ पळोवंक ना जो हांवें ऑलरेडी अपलोड केला टायम अँड वर्क रिलेटेड तो तुम्ही पळोवपाक शकता. सो तितून तुमकां हांवें फॉर्म्युला सुद्दां एक्सप्लेन केला. सो टायम अँड वर्क जर प्रॉब्लेम येयला जाल्यार फॉर्म्युला जो आसा वर्क डन इक्वल टू रेट ऑफ वर्क इंटू टायम. सो रेट ऑफ वर्क म्हटल्यार एफिशियन्सी. ओके, काम करपाची एक स्पीड. सो आता ए कॅन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days. सो एक कंडिशन दिला ए जो आसा तो काम करता टोटल वर्क करतलो. ओके, कितल्या दिसान 24 days'an. ओके, सो वर्क डन बाय ए रेट ऑफ एफिशियन्सी दिवंक ना आमकां. सो कन्सिडर करतले आमी एफिशियन्सी ऑफ ए. कळ्ळें? हांगासर कितें सांगलां सारकें रीड करा. ए कॅन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days. ए आपले सगळें काम करतलो इन 24 days. सो वर्क डन तो कितल्या दिसान करतलो 24 days इंटू टायम. टायम दिला आमकां 24 days. एफिशियन्सी दिवंक ना पण सांगला वर्क डन जातलो म्हणून. ओके, ही एक कंडिशन जाली. नेक्स्ट, इफ बी इज 60% मोर एफिशियंट दॅन ए. आता बी इज म्हटला आणि एफिशियन्सी दिला. सो एफिशियंट रिलेटेड दिला हांगासर. सो एफिशियन्सी ऑफ बी ची जी आसा पळय. सो आता सेकंड कंडिशन कशें येतलें पळय. एफिशियन्सी ऑफ बी ची जी आसा ती 60% मोर एफिशियंट आसा दॅन ए. सो मोर जावन जे आसा पळय ते पयले येतले. कोणा पेक्षा सांगला एफिशियन्सी ऑफ ए पेक्षा कितली पर्सेंट चड आसा 60% चड आसा एफिशियन्सी ऑफ ए. कळ्ळें? दोन कडेन कित्याक ए ओरिजिनल तेजी एफिशियन्सी ऑफ ए प्लस 60% मोर दॅन त्याच्यात पेक्षा म्हणजे एफिशियन्सी तेजी. सो एफिशियन्सी ऑफ ए जी आसा 100% आसतली हेजी प्लस ही एक्स्ट्रा कोणाची बीची. आमी हांगासर एफिशियन्सी ऑफ बी काडटा. ही तेजी 100% आसतली आनी तो त्याच्या पेक्षा 60% चड काम करता फास्ट. सो एफिशियन्सी ऑफ ह्यो जालो. ओके, सो हे दोनूय प्लस करतले तेन्ना हांगासर कितलो येतलो 160% एफिशियन्सी ऑफ ए. सो पर्सेंट कन्वर्ट करपाक जाय जाल्यार आमकां डिवायड बाय 100 करपाक जाय. सो 0 0 कॅन्सल. 16 डिवायड बाय 10 केलो जाल्यार आन्सर 1.6 एफिशियन्सी ऑफ ए येतलो. सो एक 0 एक नंबर सोडून डेसिमल दियाच. ओके, सो एफिशियन्सी ऑफ बी आमी फायंड केली ही. आता नेक्स्ट कंडिशन, देन द नंबर ऑफ डे रिक्वायर बाय बी. सो आता आमकां नंबर ऑफ डेज म्हणजे टायम फायंड करूंक सांगला. सो फॉर्म्युला पळय कसो येतलो. टायम फायंड करूंक सांगला. सो रेट ऑफ वर्क डिवायड जातलो कोणाक वर्क डन डिवायड बाय रेट ऑफ वर्क. ओके, हो फॉर्म्युला येतलो. नंबर ऑफ डेज सांगला रिक्वायर बाय बी. सो डेज रिक्वायर बाय बी चो जाय आमकां टू डू ट्वायस एज लार्ज एज अर्लियर वर्क. सो आतां हांगासर कंडिशन कितें सांगला कितले तेका दीस लागतले जर तेणी काम करपाक गेलो तो आनी ते काम करतलो तो कितें टू डू ट्वायस. ओके, सो डबल काम करतलो एज लार्ज एज अर्लियर वर्क. सो प्रॉपरली हे अंडरस्टँड करून घेयात की नंबर ऑफ डेज तेका कितले लागतले बी काम कितें करपाक डबल करपाक पयलींच्या पेक्षा अर्लियर वर्क. ओके, सो अर्लियर वर्क हांवें तुमकां टोटल वर्क जो आसा तो अर्लियर वर्क जातलो. ह्यो अर्लियर वर्क जातलो. सो वर्क डन जो आसा पळय आसा तो काम करतलो तो कितलो आतां डबल करतलो. सो टायम इक्वल टू डबल काम करतलो. वर्क डन पयलींचो कितलो आसा एफिशियन्सी ऑफ ए इंटू 24 डिवायड बाय रेट ऑफ वर्क. रेट ऑफ वर्क कितलो हय रेट ऑफ वर्क म्हणजे एफिशियन्सी ऑफ बी. आमी टोटल डेजचो आमी जो नंबर ऑफ डेज काडटलो तो बीचो. ओके, सो एफिशियन्सी ऑफ बी. सो कितलो 1.6 एफिशियन्सी ऑफ ए. सो हे मल्टिप्लाय केलें 2 इंटू ई ए इंटू 24 हे स्ट्रेट मल्टिप्लाय सगळे जातले. सो 2 इंटू 24 48 एफिशियन्सी ऑफ ए इंटू 1.6 ए. सो हे तुमकां कळ्ळें की फॉर्म्युला कसो तयार जालो. टायम फायंड आउट करूंक सांगला. सो रेट ऑफ वर्क सकयल येयलो पळय. वर्क डन थंय उरलो रेट ऑफ वर्क हांगा येयलो टायम ह्या हायटीक उरलो. ओके, सो आतां फुडलें कॅल्क्युलेशन पळयात. सो जर डेसिमलान कोणाक जर कॅन्सलेशन कळना जाल्यार एज इट इज 16 बरेच. डेसिमलच्यान कितलो डिजीट हा 1. सो एक डिजीट म्हणजे 10 मल्टिप्लाय करायचं. ओके, सो हे कॅन्सल 16 3 जाय 10 इंटू 3 30 डेज. सो टायम म्हटल्यार तुमकां डेजान येतलो. सो कितलो येयलो 30 डेज. सो डी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.
हो जो क्वेश्चन आसा तो फ्रॉम द युनिट एप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो ट्रिग्नोमेट्रीचो तुमकां बेज पयलीं खबर आसपाक जाय. जे टेबल आसा तितून व्हॅल्यूज आसा, परत तेंच्यो सायड्स कश्यो घेवप. ओके, सो आयडेंटिटीज ज्यो कितें आसा ते तुमकां खबर आसूंक जाय. जर कोणाक बॅकग्रावंड ना अबाउट ट्रिग्नोमेट्री जाल्यार हांव तेजेर सून व्हिडिओ अपलोड करता. जर कोणाक आयडिया आसा अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री तांकां हे प्रॉब्लम इजिली अंडरस्टँड जातले. ओके, सो हांगासर इन्फॉर्मेशन दिलें. द शॅडो ऑफ अ टावर स्टँडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉंगर. सो शॅडो म्हणजे सावळी टावराची पडटा ऑन ग्राउंडाचेर, फाउंड टू बी 40 मीटर लॉंगर म्हणजे 40 मीटर आसा म्हणून सांगूंक ना, ती 40 मीटर लांब आसा म्हणून सांगल्या. वेन द सन्स ऑल्टिट्यूड इज 30 डिग्री. सो सन्स ऑल्टिट्यूड, सन्स जेन्ना तुका सनाचे ऑल्टिट्यूड जेन्ना 30 डिग्री आसतले तेन्ना ती 40 मीटर लॉंगर आनीक जाता, म्हणजे सायज तेजी वाडटा शॅडोची. सो ओरिजिनल सायज आसा ती आमकां खबर ना. सो ओरिजिनल सायजीक आमी एक्स घेतले. ओके, हो शॅडो हो एक टावर एक्स घेतले आनी प्लस 40 जेन्ना 30 डिग्री ऑल्टिट्यूड आसतलो तेन्ना कितें एक्स प्लस 40 घेतले, कित्याक 40 मीटर लॉंगर जाता ती. देन वेन इट वॉज 60 डिग्री, देन वेन इट वॉज 60 डिग्री म्हणजे कितें, सो 60 डिग्रीचेर नॉर्मल शॅडो पडटा आसतलो म्हणजे कितलो एक्स, आणि 30 डिग्री आसा पळय तेन्ना तो आनीक इनक्रीज जाता. सो फायंड द हायट ऑफ द टावर. सो आमकां हायट फायंड करपाक जाय. ओके, सो आतां तुमी हांगा पळोवपाक शकता ह्यो जो एंगल्स आसता पळय हांगासर, तेंच्या जी ओपोजीट हांगासर सायड आसता पळय तेंच्या ओपोजीट जे दिसता पळय हेका ओपोजीट सायड म्हणटले, आनी जी बिलो आसतली ती एडजसंट सायड. ओके, सेम वे हेजे ओपोजीट आनी हेजे एडजसंट. सो आतां तुमकां फॉर्मुलाचो पयलीं खबर आसूंक जाय. 10 60 डिग्री. ओके, आतां 10 कसो येयलो, 10ची सायड्स 10 जेन्ना आमी आयडेंटिटी यूज करतली तेन्ना सायड्स कशी आसतली, ओपोजीट अपॉन एडजसंट. कळ्ळें, तेज्या खातीर 10 घेवप तो ओपोजीट एडजसंट. नाजाल्यार एडजसंट अपॉन ओपोजीटूय तुमी घेतल्यार चलता. ओके, पण कॉड येतलो हांगासर. ओके, सो त्यो आयडेंटिटी तुमकां बेजीक खबर आसूंक जाय. सो हांगा 10 60, सेम वे हांगा 10 30 हे तेजो सेम उरलो, ओपोजीट अपॉन एडजसंट ह्यो सायड्स तेज्यो. सो हांगासर फर्स्ट आतां 10 60ची व्हॅल्यू तुमकां खबर आसपाक जाय. 10 60ची व्हॅल्यू कितली, √3. आतां ओपोजीट सायड्स आमी कितें घेतल्या, 60ची एच घेतल्या कन्सिडर, आनी एडजसंट कितें घेतला, एक्स. सो हे मल्टिप्लाय करा, √3x इक्वल टू एच. आमकां फायंड कितें करूंक लागला, हायट ऑफ द टावर. सो एक्साची व्हॅल्यू काडपाची पडटली आमकां. सो आतां दुसरी पळय 10 30ची व्हॅल्यू कितली, 1 अपॉन √3. ओपोजीट सायड ह्यो 30, ओपोजीट अपॉन एडजसंट. ओके, सो ओपोजीट ह्यो कितें एच, एडजसंट कितें घेतल्या, एक्स प्लस 40. सो क्रॉस मल्टिप्लाय 1 इंटू एक्स प्लस 40 कितें घेतलो, एक्स प्लस 40, एच इंटू √3, एच √3. एक्स प्लस 40 एचाची व्हॅल्यू ही घालूंक शकता तुमी. एच म्हणजे कितें, √3x इंटू √3. कळ्ळें, एचाच्या प्लेसीर ही व्हॅल्यू घातली. सो एक्स प्लस 40 √3 इंटू √3 कितें, 3x. आतां √3 इंटू √3 मल्टिप्लाय येता कितलो येता, √9. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 9 कितलो, 3. सो √3 येता तेन्ना डायरेक्टली हे आन्सर बघा. आतां हांगासर 40 3x हो प्लस आहा तो मायनस एक्स, 3सून हांगा कांय ना म्हणजे 1, 2x उरलो. ओके, सो 40 डिवायड बाय 2, सो 220. सो कितलो येयलो एक्साची व्हॅल्यू 20 येयली. आमकां फायंड आउट करूंक जाय हायट. कळ्ळें, हायट फायंड करपाक जाय. एक्स आमकां गरज ना, पण आमी एक्स काडला. आतां आमी हायट फायंड करूंक जाय. √3 इंटू एक्स करतले. हे पळय हांगासर आमकां आतां हें कितें एचाची व्हॅल्यू फायंड करूंक जाय. एच म्हणजे कितें, √3 इंटू एक्स. एक्स आमी काडला आतां 20 येयला, रायट. सो हांगा बरेंच एच √3x व्हॅल्यू 1.732 इंटू एक्स. एक्स कितलो मेळ्ळा आमकां हांगासर 20 मेळ्ळा. ओके, सो 20 मल्टिप्लाय कराच. सो हें मल्टिप्लाय कराच जशें नॉर्मल मल्टिप्लाय करता तशें. सो हो जर तुमकां व्हडलो नंबर दिसता नॉर्मली बरयता तसोच बरयाच, पॉयंट मागीर घालाच. ओके, पॉयंट एज इट इज दवराच. सो काय यूज ना, मागीर पुट कराच तो. पयली नॉर्मल मल्टिप्लिकेशन 0 2 जा 0 3 जा 0 7 जा 0 1 जा 0 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 1 जा 2 प्लस 3 0 4 6 4 3. ओके, डेसिमल जान कितले डिजिट आसा, 3 1 2 3. सो 3 नंबर सोडून पॉयंट दियाच, 1 2 3 हांगा पॉयंट येतलो. सो आन्सर 34.64. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो लाईक दिस तुम्ही ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड जर क्वेश्चन्स असे येयले एप्लिकेशन टाईप जाल्यार तुम्ही सॉल्व करतले.